Hi friends, good morning and welcome back to my channel. So friends, आयज न्हू 8th of September आणि आयज आमचे सायबिणीचे फेस्त दॅट इज वेलिंगी सायबिणीचे फेस्त न्हू. सो सगळ्यांक तुमकां हॅपी फेस्ट आणि तेच भाशेन आयज आमचो तेचो बर्थडे. ओके, सो आतां न्हू मॉर्निंग जाल्या 10:30. ओके, आणि आमी उठलेली अर्ली मॉर्निंग आयज बिकॉज मिसाक वचपाक. सो दीस टायम आमी मॉर्निंग मिसाक गेल्या नाल्यार अदरवायज आमी इवनिंग मिसाक वयता. सो आमी 8 o'clock मिसाक वचून येयल्या आणि हांवें येताना मागीर थोडेशें बारीक सारीक शॉपिंग केलां. ओके, सायबिणी फुलां हाडली, मागीर म्हाका जाय आसली केक बाय करपाक ती केली, आनी थोडे स्नॅक्स बाय केल्या. सो ते बाय बी करून येयले. हांवें ब्रेकफास्ट बी आयज भायरूच केला. सो ते सगळें जालें आनी आतां म्हाका रांदपाक जाय. सो ते मागीर करतलें. सो ताजे पयलीं एक धाकटोसो सरप्रायज दिवपाक जाय म्हाका आंतोन्यो. एक्चुली हांव रातीक दिवपाक आसलें 12 बट रातीक आमी बेगीन न्हिदोन गेली कारण आमकां सकाळीं मिसाक वचपाक उठोंक जाय आसलें न्हू बेगीन. सो ताका लागून सो आतां न्हू तो सकयल आहा. ओके, बाबाशीन खेळटा डॅडी सकयल हॉलान. सो हांव वयर येयलां सगळें प्रिपेरेशन करपाक. सो हांव बेगी फटाफट प्रिपेरेशन सगळें करून घेता आनी मागीर ताका आपयता आनी हांव तुमकांय बी दाखयता. ओके, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक बारीकसो गिफ्ट हाडला हांवें ताका. सो तो हांवें राती पॅक बीन करून दवरलेलो आनी केक हाडल्या. सो ती हाडटा बीन हांव केक बी आनी असो बारीकशें डेकोरेशन बी करता आनी मागीर ताका आपयता वयर. सो फ्रेंड्स, म्हजें न्हू सगळें डेकोरेशन करून रेडी जालें. ओके, बेश्टें सिंपल केलां, चड व्हडलेशें करूंक ना, थोडें बारीकशें आनी सिंपलशें केलां. तुमकां दाखयता तें फर्स्ट आनी मागीर ताका आपोवपाक वयता. ओके, सो फ्रेंड्स, हांवें हिंगासर न्हू गिफ्ट दवरला आनी हिंगासर हार्ट केला रोजीस पेटलांनी आनी हिंगासर लव यू बरयलां. ओके, रेड पेटल्सान आनी हिंगासर केक. सो फ्रेंड्स, हांवें जो आंतोन्याक बर्थडे गिफ्ट दिल्लो न्हू पळय तो पळय. ओके, ह्यो फ्रेम्स एक्रेलीक फ्रेम्स त्यो OMGचे हांवें त्यो ऑर्डर केल्ल्यो. ओके, ते इन्स्टार बी येता पळय तेंची. ओके, सो त्या रुमान हे पळय वॉलाक घातले आमच्या. ओके, बरें दिसता पळोवपाक न्हू. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स, हांव तुमकां आतां मेळटा. ओके, हांवें ओडो आफ्टरनून हांवें शूट केलें ताचे पण हांवें कांय शूटूच करूंक ना बिकॉज मातशें कुकिंगान बिजी आहलें. ओके, भयण येयल्या सो भयणीक हेल्प करी रांदपाक. सो ताका लागून हांवें कांय शूट करूंक ना. हांव करूंक आहलें एक्चुली शूट बट मागीर हांवें म्हटलें नाका कित्याक म्हाका बेगी बेगी रांदून जेवण कंप्लीट करूंक जाय आहलें कित्याक आमचो आतां 8:30 तेस आहा. एक्चुली आमी 8 o'clock करूंक आहली बट थिंगासर आमचे थिंगासर वेलिंगकितीचे एक चॅपल आहा. सो थिंगासर 7 o'clock जाता, 8:15 बी काबार जाता. ओके, सो आमी करतली 8:30 आनी मिसूय आहले न्हू सांजचे फेस्ताचे. सो ते समथींग 7:15 कितें काबार जाता ते 7:30 कितें तरी. सो ताका लागून आमी म्हटलें कितें आमचो तेस आमी 8:30 दवरतली. आतां जस्ट आमचें कुकींग बी सगळें जालां, फ्रेशन अप जालें बीन. ओके, शावर बी घेतलो आमी आनी हांव रेडी जाला आनी बाबा न्हिदला.
ओके ताका न्हिदयल्लो घेता रडटालो न्हिदेक म्हणून. सो ताका आतां उठयता आनी ताका रेडी करता बीन आनी आमी रावतात. ओके आतां टायम जाला 7:30 आनी 1 hour आहा आमकां. आनी आंतोनियो बी आतां रेडी जाला आनी आमी हिंगासर खातात. ओके सो आतां आमी रेडी जाल्यार बाबाक उठयता, बाबाक रेडी करता बीन आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा केक कटिंगा टायमार. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Antonio. Happy birthday to you. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स आयज न्हू 9th September. ओके आनी हांव कालच्या ब्लॉगाचो एंडींग घेता. काल म्हाका घेवपाक पॉसिबल जावंक ना कित्याक आमगे थोडी काल गेस्ट येयल्ली आनी तेंचेशीन मातसो टायम स्पेंड केलो हांवें आनी ती कसो आमकां लेट जाली, समथींग 12:30 1 o'clock जाली. सो हांवें मागीर कांय ब्लॉग करूंक ना. ओके सो हांवें चिंतलें की हांव नेक्स्ट डे ब्लॉग बरे भाशेन बसतलें आनी ब्लॉग एंड घेतलें म्हण. ओके सो काल फेस्त आनी बर्थडे बी बरे भाशेन जाली आनी काल सायबिणीचो बर्थडे न्हू. सो आमी केक हाडलेली, सो ती बी कट बी केली. स्टार्टींग हांवें व्हिडिओ घायल्यात पळय ते तुमी पळयले आसतले न्हू. आनी तेच भाशेन आमी वेलिंगीन सायबिणीक साडी न्हेसयल्ली, दॅट इज हांवें म्हज्या मदर इन लॉन. सो म्हाका सांगा सायबिणीची साडी आमी न्हेसयल्या ती कशी दिसता पळय ती. आनी तेच भाशेन तुमी पळयले आसतले हांवें फुडें क्लिप्स घायल्या. हांवें आंतोनियोक गिफ्ट दिला पळय तो, दॅट इज फोटो फ्रेम्स दिले हांवें, दॅट इज एक्रेलिक्स OMG सान त्यो हांवें ऑर्डर केल्ल्यो. आमच्यो ऑनलायन ते इंस्टाग्रामाचेर येता पळय एड येता पळय तेंचो, सो हांवें थिंगासान त्यो ऑर्डर केल्ल्यो आनी ताची क्वॉलिटी बी सामकी बेस्ट आनी ताजें थिकनेस 3 mm. ओके आनी हांवें ती एक्चुली दोनूच केल्ले व्हडले ऑर्डर आनी ज्या दिसा हांवें फ्रेम्स ऑर्डर केल्या न्हू त्या दिसा तांचे ऑफर आहले लायक की चेन, फ्रीज मॅग्नेट ऑर आमची फ्रेम. ओके फॉर 100 rupees ईच. सो हांवें फ्रेम ऑर्डर केली, धाकटे पळय ते म्हाका 100 rupeeसांक पडले. ओके आनी बेस्ट येयले तुमकां सांगू हांव, लायक क्वॉलिटी वायज आनी पिक्चराची क्वॉलिटी प्लस थिकनेस एंड एवरीथींग म्हाका खूब लायक जाले, सामकी बेस्ट येयल्यात फोटो. ओके इवन आंतोनियोक लायक जाले ते. सो येस हो म्हाका धाकटोसो गिफ्ट ताका एक सरप्रायज. ओके तुम्ही पळयला आसतला ताका सरप्रायज दिला पळय तो. एक्चुली हांव ताका एवरी इयर दिता आनी तो म्हाकाय दिता. ओके सो येस हो आहलो म्हजो धाकटोसो ब्लॉग, दॅट इज फेस्ताचो आनी बर्थडेयाचो. सो हांव तो हिंगासरच एंड करता. इफ तुमकां म्हजो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा.